सांगेच्या रायशाची भलायकी अजून जाग्यार येना. स्कुलान खेळटना रायशा पडले, ताका मार लागिल्लो. ताचेर फर्स्ट एड आनी वैजकी उपचार जाय तशे आनी रोखडेच जाले ना म्हूण बाईचेर कारवाय करची म्हूण सांगे प्राथमीक शाळेचे पालक मागतात. बाईन ताच्या आवय बापायच्या कानार खंय गजाल रोखडीच घालिना. बाई म्हणटा तिणे 20 मिनटां भितर पालकांक सांगिल्ले. रायशाचेर ऑपरेशन करूनय ताची भलायकी जाग्यार आयिल्ली ना. रायशा राजू नायक हे सांगे सरकारी प्राथमीक शाळेंत तिसरेत शिकपी चली शाळेंत खेळटाना पडिल्ल्यान गंभीर जखमी जाले. बाईन पालकांक कळोवंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा. मडगांवच्यान तिणें बांबोळ घालपाक ऑपरेशन बांबपाल ताका अर्जंट. त्या दिसा रातची मागीर 12-12:30 सुमार ऑपरेशन केलें ताका. आनी सद्या तें जेवता मातशें आनी जेवपाक जायना. अशें पिवपाक कितें दिलें जाल्यार पिवन जाल्यार रोखडें उलटी करता. बाईचेर हें करपाक जाय न्हू. आतां फाल्यां सकाळीं दुसरी भुरगीं आहा ते जाल्यार त्याही टायमार तेचें करता ती. मातशें कितें तरी करपाक जाय. नाजाल्यार बाईन हेची जबाबदारी तरी बाईन घेवपाची. आपूण पळयत म्हणटा भुरग्याक. जेन्ना ती मोटी जाली पयलीं सुजली पयलीं तेन्ना ताणें म्हाका बाईन फोन करून 5:30 सुमार सांगलो. बाईन दोतोरागेर बीन कांय उलोवना. आनीक आमकां सांगलें लेट पयलीं कितें लेट बंद हें केलां आनी मागीर आमी गेल्यार म्हाका सांगता ती पडली म्हणून. रायशाक हांव हॉस्पिटलांत व्हरूंक सोदताली मात ताच्या आवयन व्हरूंक दिवंक ना अशें बाई म्हणटा. आमगेले सर सांगचे आसा तेजी मोटरसायकल आसा ताका सांगून हांव ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाक तयारी करता. ते व्हडलो रडपाक लागले. आपूण येना तेन्ना आई काक खंय म्हणून हांवें मागीर तिका फोन केला की तिजे बरोबर तरी तें घेवन आमी या तिका म्हणून पेरंट्सां बरोबर. आतां जो बोवाळ जाता तो हलगर्जीपणां आनी हें जालें तेजें कितें म्हणपाक सोदता तुमी? आतां तो हलगर्जीपण हांवें कसो केलो हो म्हाकाच कळना. जखमी जाल्ल्या चलयेक दोतोरागेर व्हरूंक ना म्हूण पालक बाईचेर चळावल्यात. बाईचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पालकांनी एडीईआय कडेन केल्या. कितें ते सिरियस आसता आनी घेतले ना आनी तांणी ऑफिसांनी कळयलें. ताजेर रिप्लाय मागला आमी तो रिप्लाय आमगे रिपोर्ट आमी डिपार्टमेंटान. प्रुडंटा खातीर सांगेच्यान मयूर नायक. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. पणजेचो पार्किंग प्लाझा फुडल्या म्हयन्यांत उक्तो जातलो. प्लाझाच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो. आतां पर्यंत हांगा जो खर्च जाला हो पूर्ण पयन पय ही ह्या सरकारान केल्ली आसा, स्टेट सरकारान केल्ली आसा. स्टेटीचो पयसो आसा. म्हणजे आर्थीक दृश्टीन थोडेशे प्रतिकूल स्थिती आसून सुद्दां ज्यो आवश्यक गोश्टी आसा ताका आमी प्राधान्य शासनान दिल्लें आसा. फुडल्या म्हयन्यांत सगळ्या जनता जनार्दनाच्या आशिर्वादाचेर आनी सदिच्छेचेर हो दीस वील बी पुट टू फंक्शन जनतेक लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम जातलो. गोंयच्यो पंचायती अजून कोयर एकठांय करपाची येवजण चालीक लावंक पावना. गोवा मिनरल फावंडेशनान कोयरा वेल्या विशीं जागृताय करपाक म्हूण काडिल्ले सायकल रॅलीन ही गजाल दिसली. The law very clearly says, what has to be the constitution of a garbage management committee. For example, there has to be a sanitary or the health officer on the committee. But in none of the panchayats that we went, there is a health officer on this committee. No MLA figures, because MLA is supposed to be the ex officio member on this committee. Then the recent amendment of 2014 September speaks of fines. So now it is responsibility of every individual to segregate at home. If he segregates, it becomes the responsibility of the panchayat to pick up, and if the panchayat segregates, then it becomes the responsibility of the government. Now the government has put a system to collect, but no one knows that it has become a legally mandatory thing to segregate. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांदोडकार लीग क्रिकेट सर्तीन बिरेस्तारा जाल्ले मॅचीन जिनोन सर्वोदयाक 5 विकेटींनी मारले. ही मॅच पणजे जिमखाना ग्रावंडार जाली. सर्वोदयान जिनो मुखार 45 ओव्हरींनी 236 रनांची मोख दवरिल्ली. जिनोन जैताची मोख 5 गडे वगडावन 39व्या ओव्हरीक पुराय केली. तांचो कॅप्टन शेर बहादूर यादव आनी ऑलरावंडर रॉबिन डिसोजान बरो खेळ केलो.
इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.